येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. हुंवारांत घरा वगडान बशिल्ल्यांक 1.5 ते 2 लाखाची लुकसाण भरपाय. 15 ऑगस्टा मेरेन भेटयतले पिडेस्तांक रक्कम. ज्यांच्या घराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला तांकां मेळटली 1 लाखाची मजत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सभाघराक दिले उतर. ग्रीनर ट्रान्सपोर्टेशनाच्या हेतान राज्य सरकारान घेतिल्ल्यो इलेक्ट्रीक बशी पडल्यात गॅरेजींनी कुपत. विरोधकांनी विचारल्यार माविन म्हणटा माल विकतो घेवचे आदी शक्य जावचे ना मुळाव्यो सुविधा उब्यो करप. 31 ऑगस्टा मेरेन वाडयल्या आंतरराष्ट्रीय विमानावेली बंदी. येवपी वचपी इंटरनॅशनल कमर्शियल फ्लायटां 31 जुलै मेरेन केली बंद. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनान दिली माहिती. पंचायत इमारती भायर घेवचो पडलो सरपंचा वयलो अविश्वास थाराव. चोरेचे निमित्त सांगून पुलिसांनी पंचायतीक ठोकले कलयाद. शिरदोना हाय व्होल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा. अधिवेशनांतय चर्चेक आयलो विशय. आनी आतां आजच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. हुंवारांत घरा वगडान बशिल्ल्यांक 1.5 ते 2 लाखाची लुकसाण भरपाय मेळटली. 15 ऑगस्टा मेरेन ही रक्कम दितले. ते भायर ज्यांच्या घराचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाला तांकां 1 लाख मेरेन मजत मेळटली. कमी प्रमाणात मोडतोड जाल्ल्यांक 25 ते 50 हजार दितले. सप्टेंबर मेरेन तांकां मेकळे करतले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शुक्रारा सभाघराक उतर दिले. निकतेच येवन गेल्ल्या हुंवाराचे फाटभुंयेर कॉलिंग अटेन्शनाच्या वेळार विचारिल्ल्या प्रश्नाक मुख्यमंत्री जाप दितालो. सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून म्हादय आनी तिळारीचें उदक वाडलें. परिणाम वाठारांतल्या गांवांनी हुंवार आयलो. लोकांचें बरेंच लुकसाण जालां. हुंवार पिडेस्तांक चडांत चड मजत करपाचे आमी यत्न करतले, मुख्यमंत्र्यान सांगलें. 1.5 ते 2 लाख रुपया 15 ऑगस्टाच्या पयलीं घर डेमोलिश जाला ताका आमी दिता. जेचें घर आमी म्हणटा डेमोलिश सांगना बट तरी सुद्दां ताका मेजर डॅमेज जाल्या त्या मनशाक आमी 1 लाख पर्यंत 1 लाख हेवटेन तेवटेन जातलो कितें तो ती पर्यंत मदत दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आनी जाका मायनर डॅमेज जाल्या ताका 25 ते 50 हजार रुपया पर्यंत ह्या रेटींतल्यान, कारण तेंचे नॉर्म्स एनडीएम्साचे असले जाल्यार ताका एडिशनल एमावंट घालून, कारण आमच्या जे डेप्युटी कलेक्टर मामलेदार जे ग्रावंड लेवलाचेर हे सगळे पळयता ताका मॅक्झिमम मदत अशा पद्दतीत करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. जितक्यो फॅमिलीज ज्यो आसल्यो जेंकां जवळपास आतां पर्यंत आमी 1083 फॅमिलीजांक म्हणटा तशे वेगवेगळे सगळे ग्रॉसरी आयटम आनी हे सगळें हेजे डिस्ट्रिब्यूट केल्ले आसा. 70 केला, धारबांदोड्या केला, दिवचल तालुक्यांत केला, बार्देसांत केला आनी हेजो आतां पर्यंत तेंच्यांनी हे काडला. इट इज एप्रॉक्सिमेटली 91,22,989 हो एस्टिमेट रेडी केला. हो आतां पर्यंत रफ एस्टिमेट आसा. हो प्रत्येक केस टू प्रत्येक विलेज वायज गेल्या उपरांत हो अजुनूय फायनलायज जातलो. फ्लडाच्या वेळारचो रिलीफ माननीय पंतप्रधानान स्वता फोन करून हाजेंय विचारलें. आमी आमचो रिपोर्ट रेडी केला. फाटल्याय सायक्लोनाचो फक्त नॉर्म्सांत घालून आमकां परत आमी धाडिल्ले. धांवते सायक्लोनाची रिलीफ आमकां मेळपाची आसा. फक्त तांच्यांनी एकदां परत आमकां फॉर्मेटान घालून धाड म्हणून सांगलेलें तेंय धाडल्या. बट ह्याय फ्लडा खातीर रिलीफ मेळटली आनी आमी मेजर म्हणजे पयली रिलीफ जी आसा ही मेजर जेचें घर पडलां ताका 15 ऑगस्ट पर्यंत दिता आनी उरलेल्यांक आमी मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 30 तारीख किंवा फुडें सप्टेंबर म्हयनो पर्यंत मॅक्झिमम जितकी रिलीफ दिवप शक्य तितकी दिता. सरकारान दिल्ली रक्कम लोकांक पावची ना, तांचें चड लुकसाण जालां. देखून घरां उबारपाच्या वावरांत PWDकय आस्पावन घेवपाची गरज मगोवपाचो आमदार रामकृष्ण सुदीन ढवळीकरान उक्तायली. GSR प्रमाणे PWD हें सगळें दिया. लेट PWD सबमीट ऑल दीस एस्टिमेट विदीन 15 days टुडे. आज हांव तुमकां सादें म्हजे कडेन सगळें आसा आनी आय एम वेल अवेअर ऑफ इट. लोड बियरिंग स्ट्रक्चर जे आसा विथ टायल एंड शीट रुफींग रुपीज 8,000 पर स्क्वेअर मिटर पडटा. दिया तांकां गरज आसा. फ्रेम स्ट्रक्चर विथ स्लॅब रुपीज 12,000 पर स्क्वेअर मिटर पडटा. 12,000 तुवें काम केलें जाल्यार. रिपेअर ऑफ हाऊस विथ मड वॉल्स टायल रूफ ऑर शीट 6,000 पर स्क्वेअर मिटर पडटा. रिपेअर ऑफ रिटेनिंग वॉल विथ लॅटराइट स्टोन 1,000 पर, म्हणजे ही जी रिटेन वॉल गेल्या पळय लोकांच्यो 1,000 पर रनिंग मीटर फॉर ए 1.5 मीटर हायट. हे नॉर्म्स आसा PWDचे आनी त्या प्रमाणे तुमी वचचे. हे डेप्युटी कलेक्टर कितें करता ताजेर तुमी वचचे न्हय.
कारण तांचे नॉर्म्स आर टोटली डिफरंट नॉर्म्स. जेन्ना जेन्ना असो पावस पडटालो हांवें स्वता तुमकां फोन केल्या आनी हें करपाकूच जाय. दीस इज अ एक्सपेरिमेंट आनी हो एक्सपेरिमेंट करीत रावपाक जाय, ना जाल्यार जायना. आनी त्या खातीर तुमचे कडेन मागता ही सगळीं जीं घरां आसा ती तांकां कंपेन्सेशन दिवचे पेक्षा तुमची टीम घाला इंजिनियराची. इंजिनियर बेकार आसा, काम ना तांकां, तुमकां पयशे हे मेळटलेच सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान. इंजिनियराक काम ना, तांकां काम दिया, तांचे कडच्यान हें काम करून घेया. जाय जाल्यार एक गांव म्हजे कडेन दिया, हांव बांदून दिता तुमकां. आय एम कॅपेबल, पयशे मात्र दिया. गोवा 365 खातीर श्यामचारी आणि समीप नार्वेकर. फोंड्या म्हालात 426 घरांचे लुकसाण जाला. बेगीनच तांकां लुकसाण भरपाय मेळटली उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगला. जाल्यार मोठ्या धरणा परस गांवांतले झरे, वजरे, बांयो, तळयो ह्या सारकेल्या जनसंसाधनांतल्यान उदका सांठवण करप ह्या फुडें गोंयाक फायद्याचें आनी सुरक्षीत थारूं येता असो वेगळ्यो तरेचो धरणांक पर्याय दिवपी विचार फुडें येवपाक लागला. 23 जुलयाक येवन गेल्ल्या हुंवारान पुराय गोंय हालोवन सोडलें. फोंडे म्हालांतल्या 426 घरांक धपको दिलो अशें सरकारी आंकडे सांगता असले तरी 500 वयर घरांक मार बसला अशें थळावे सांगतात. उसगांव, गांजे, कुर्टी, खांडेपार, खांडोळा, वाघुर्मे, सावयवेऱ्यां सगळ्यांत चड लुकसाण जालें. अजूनय लोक सावरूंक नात. गांवांतले सैमीक जलाशयांचो परतून वापर करपाची गरज जाणटे उक्तावपाक लागल्यात. आयकात मुल्ला शेख आणि प्रोफेसर नामदेव नायकाक. पर्यावरण तज्ञ गोंय सारख्या प्रदेशांक सांगतात मोठे धरणांची जावं मोठी जे आमी जलाशय करतात त्याची गरज नासतना जे प्रत्येक गांवांतले जी संसाधनां आसा, प्रत्येक गांवांतले रिसोर्स आसा, प्रत्येक गांवांतले उदक आसा, तेंचे उपाय म्हणजे तळयो, बांयो, न्हंयो ज्यो ते ठरावीक वाठारांत आसा तांचो उपयोग ह्या गांवगिऱ्या वाठारांनी जर आमी परत केलो, बरे भशेन केलो जाल्यार असले प्रसंग फुडाराक येवपाक शकनात. फोंड्या म्हालांत जवळ जवळ 500 घरांक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रित्या नुकसाण जालें. त्याच प्रमाणे मुखेल अशी घरां, पूर्ण घरां जवळ जवळ 525 घरां मोठ्या प्रमाणांत कोलॅप्स जाली. तांची सर्वे करून तांकां नुकसाण भरपाई बेगीनात बेगीन दिवपाची गरज आसा. तेंगेलो जो कोसळ्ळो संवसार आसा तो संवसार बेगीनात बेगीन तातडीचे उपाय योजना करून कार्य यंत्रणेन सगळ्यांनी बेगीनात बेगीन पावलां उबारून तांकां नुकसाण भरपाई दिवची आनी तेंगेले संवसार जे उद्ध्वस्त जाल्यात ते पूर्वरत करचे. सगळ्यान पयली हील कटींग आहा ती सगळ्यान पयली बंद जावपाक जाय. दुसरें म्हणटा ते पळय जे रानां बीन आहा ती कट करपाक जायना, तेजेर कितें ना कितें सिस्टम जावपाक जाय. आनी जे गटार सिस्टम जावपाक जाय सारकी, हे सगळे पंचायत सगळे मेळून करपाक जाय गव्हर्मेंटान बी. दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जाल्यार ती बुट्टी आमकां येत रावतली आनी आमी लोक आहा पळय, स्पेशली जे गांवचे लोक आहा, गरीब लोक आहा पळय, ते गरीब लोकांक जाता त्रास. हुंवारा उपरांत फोंडे म्हालाचे लुकसाणीचो उपजिल्लोधिकारी प्रदीप नायकान नियाळ घेतलो. असेसमेंटा उपरांत रिपोर्ट राज्यातले स्टेट लेवल डिझास्टर मॅनेजमेंट कमिटी आणि दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याक धाडल्या उपरांत पिडेस्तांक लुकसाण भरपाय मेळटली अशें ताणें सांगलें. आमच्या इन्स्पेक्शना प्रमाणे टोटल आमची डॅमेज जाले लोकांच्या घरां ती 426 टोटल फिगर. तितूंतल्यान टोटल डॅमेज जाल्यात हाऊसफुली कोलॅप्स म्हणजे कंप्लीट डॅमेज जाले ती 21 घरां जाल्या. पार्टली डॅमेज जाल्या म्हणजे एक भिंत पडली किंवा एक वरांड्याची कितें पडली ती 95 आणि उदक घरांत गेल्ले अशे केसी जाले ते 310. सो टोटल 426 केसी आमचे कडेन रजिस्टर जाले. खंय खंय इफेक्ट जाल्ले सर? इफेक्ट जाला आमच्या उसगांव, गांजे, कुर्टी, खांडेपार, खांडोळा आणि वाघुर्मे, सावयवेरें हे एक चड इफेक्ट जाला. तेतूंतले सगळ्या पेक्षा चड इफेक्ट जाला तो उसगांव, गांजे. तितून जवळ जवळ 231 लोक इफेक्टेड झाले बिकॉज ऑफ दिस फ्लड. आणि टोटल घरां मेली 15 घरां टोटल डॅमेज झाली आणि पार्टली डॅमेज झाले ती 56 आणि उदक घरांत गेल्ले केसी आहा ते 160. आम्ही आता ते सगळे केसी ऑलरेडी आम्ही धाडले कलेक्टराक. आता कलेक्टर डिझास्टर मॅनेजमेंट स्टेट लेवल कमिटी आसा, दी कमिटी विल डिसायड अँड दे विल सँक्शन द डॅमेजेस टू द इफेक्टेड पर्सन. सर फुल्ली कोलॅप्स जाल्यान कितले पयशे मेळटले? एक्चुअली
इट इज डिपेंड ऑन गव्हर्नमेंट. पूण आमची डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या हेज्या प्रमाणे 25,000 आमी दिताले, म्हणजे गव्हर्नमेंट दितालो. गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक. डायरेक्टर जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशनान आंतरराष्ट्रीय विमानावेली बंदी 31 ऑगस्टा मेरेन वाडयल्या. भारतात येवपी आनी भायर वचपी इंटरनॅशनल कमर्शियल फ्लायटां 31 जुलय मेरेन बंद केल्ली. ही आंतरराष्ट्रीय येरादारी 23 मार्चात बंद केल्ली. देशांतर्गत विमानसेवा मे म्हयन्यात सुरू जाल्ली. DGCAच्या परिपत्रकात म्हटलां, विशिष्ट आदाराचेर सक्षम प्राधिकरणा वरवीं वेंचीक मार्गांचेर आंतरराष्ट्रीय नियोजीत उड्डाणांक परवानगी दिवपाक शकतात. आंतरराष्ट्रीय ऑल कार्गो ऑपरेशनां आनी DGCAन खास मंजूर केल्ल्या उड्डाणांक ताचे निर्बंध लागू जायनात. गोवा 365 ब्युरो. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसवोपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. माल विकते घेवचे आदींच मुळाव्यो सुविधा उब्यो करप शक्य ना, येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हून सांगले. विकत घेतिल्ल्यो कितल्योश्योच इलेक्ट्रीक बशी यार्डांनी कित्याक कुपत पडल्यात ह्या प्रश्नाक माविनान जाप दिली. येरादारीचे नेम मोडटल्याक दिवपाची दंडाची रक्कम उणी जातली हय अशें राज्य सरकारान केंद्राक विचारल्याचें ताणें सांगलें. ग्रीनर ट्रान्सपोर्टेशनाच्या हेतान राज्य सरकारान 50 नव्यो इलेक्ट्रीक बसी विकत्यो घेतल्यात. तातूंतल्यो चडश्यो यार्डांनीच कुपत पडल्यात. हो पब्लिकेच्या पैशांचो धूप अशें सांगतकच येरादारी मंत्र्यान कितें सांगलें पळयात. See, that is dealt by a separate corporation. Corporation has to deal with that matter. I have already pulled them up that as to why some buses are not used. आता थिंगा एक प्रॉब्लेम जाल्लो आसा. जो बसीस सप्लाय केल्लो तो तेणे सपोर्ट इक्विपमेंट जे येवपा जाय, सपोर्ट फॅसिलिटीज, चार्जिंग स्टेशन जी बसोवपा जाय, वेवस्थीतपणे तेजें काम जालें ना. आमी आनी बसीस प्रोक्युअर करपा आसले, पूण हेंच तरी सारके जाग्यार बसना. सद्या आमी दुसऱ्यो बसी घेवया नाका, हें पयलें जाग्यार घाल्या. सगल्यो 50 बसीस युटिलायज जावन दी आनी मागीर आमी फुडें या म्हणून हांवें सांगलां तांकां. सी स्थिती वेदर द चिकन केम फर्स्ट ऑर द एग केम फर्स्ट. थोडे ही स्थिती थोडे कडेन आसता. पयलो इन्फ्रास्ट्रक्चर बसय आनी मागीर बस्यो हाडटले हें जायना. बस्यो येयल्यो हळू हळू करून सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर येता. इट कम्स इन प्लेस. गोंयांतल्या रस्त्या वयली येरादारी वाडल्या, रस्तो अपघातांतय वाड जाल्या. अशें आसलें तरी केंद्रान सांगिल्ले येरादारी नेम राज्य सरकारान गोंयांत अजून लागू करूंक नात. हेल्मेट न घालप्यांक घालतात ती फायन उणी करपाची गरज आसा. तशेंच केंद्रानय ती उणी करपाक जाय अशें माविनाचें म्हणणें. सो थोड्यो वस्तू आमच्यो पॅन्डेमिका लागून आमी स्लो आशिल्ले, मातशे लिनियंट आशिल्ले. नॉट ओन्ली एगेन्स्ट दीस टायप ऑफ पीपल हू डिफाय द लॉ, वी वील कम डावन व्हेरी हेविली. आनीक हांव पळयतां टिंटेड ग्लासीस आमचे लोक थोडे काडपाक तयार ना. हांव म्हाज्या डिपार्टमेंटान आतां तुमचे वजीर पब्लिकली तांकां सांगता आनी ते एनफोर्समेंटाकूय सांगता, गाडयो स्टॉप करा, फिल्म काडा, यू टेर इट ऑफ and then impose the fine also. I am giving public instruction. One of your MLA is also there from South Andhra. Law is equal for everybody. स्थिती रोडांची तितली बरी ना म्हूण आमकां आमचे न्यू मोटर व्हेकल एक्ट लॉन्चिंग सुद्दां 22 आनी आमकां फुडें वयचें पडलें एप्रिलान. कित्याक रस्तेच सारके ना आनी हुंयचे अर्थान आमी वो हुंयचे आदाराचेर आमी चड फायन घालतले. आतां आमी ओल्डूच दवरलेले आसा आनी एट द सेम टायम थोड्यो फायन रेड्यूस करच्यो म्हूण आमी सेंटरा कडेन केंद्रा कडेन मागलेले आसा. गोंयांच न्हय, गुजरातानूय मागला, बाकीचे स्टेटीनीय मागला. फायन्स जे चड आहा ते सारके चड आसा म्हूण. आनी स्पेशली तुमकां खबर आसा, तुमी केन्ना चुकोन हेल्मेट घालून ना आनी जाल्यार सारके 500 रुपया दिताले ते 1000 दिल्यार 2000 दिल्यार इट विल पिंच युअर पॉकेट. सेम वे अदर फायन्स फ्रॉम 1000 एकदम 10,000चेर बीन वयल्यार नॅचरली एवरीबडी वील फील. सो आमकांय फिलींग आसा लोकांचे, काळजी करता म्हूण ते आमी इम्प्लिमेंटूय करूना आनी आमी सेंटरा बरयला विथ द होप दॅट ते कमी करतले म्हूण ते. 44 लाख खर्च करून रस्तो सुरक्षा निधीतल्या 4 नवीन वाहनां घेतल्यात. तांच्या उक्तावणा वेळार येरादारी मंत्री उलयतालो. येरादारी शिस्त वाडोवपा खातीर स्पीड गन आनी कॅमेरा सयत 4 वाहनां विकती घेतले अशें माविनान सांगलें. आमी ह्यो 4 व्हेकल लॉन्च केला आनी 4 येवपाच्यो आसा फॉर एनफोर्समेंट, सो दॅट देर इज स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट बाय आवर डिपार्टमेंट. आनी इट इज अ फर्स्ट इन द सेन्स पयलींच खेपे रोड सेफ्टी फंड्स जे आसा आमी ते फंड्स युटिलायज करून ह्यो व्हेकल आमी एक्वायर केल्ल्यो आसा. स्पीड गन्सूय आमी एक्वायर करतले, so that my people are more well equipped as far as enforcement is concerned to prevent accidents on the road. Recently, Supreme Court committee was monitoring
as to what are the safety measures taken by all the states. That committee visited Goa also, and त्या कारणा लागून आमी स्ट्रेंथन करपाक केला आनी पयलेच खेपे रोड सेफ्टी फंड्स युटिलायज जाता. इवन व्हेकल घेवपा, स्पीड गन्स घेवपा, बाकीचे ही इक्विपमेंट आमकां जाय ते रोड सेफ्टी तर्फेन आमी करतले. आनी हें केल्यारूच म्हाका दिसता एक्सिडेंट आमचे कमी जातले आनी लोक जे रस्त्यार मरता ती संख्या जो आंकडो येता तो कमी येतलो. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान इर्शाद शेख. तिसवाडीच्या शिरदोना पाळयेचो सरपंच जगदीश गांवसाच्या विरोधातलो अविश्वास प्रस्ताव शुक्रारान नाट्यमय पद्दतीन पास जालो. चोरी जाल्या अशें निमीत सांगून पुलिसांनी कचेरेक लॉक घातले. देखून अविश्वास थाराव भायर घेवचो पडलो. विधानसभा अधिवेशनांतय ही नाट्यमय घडणूक चर्चेक आयली. सरपंचाच्या विरोधात शुक्रारा सकाळी अविश्वास थाराव हाडपाचें थारायल्लें, पूण चोरी जाल्या अशें सांगत पुलिसांनी सचिवाक दरवटे बंद केले. ऑफिसाची दारांच बंद केल्या उपरांत पंचायतीचे कचेरे भायर बसका घेवची पडली आनी भायरच अविश्वास थाराव पास करचो पडलो. अविश्वास थारावा पासून आपल्या मनशाक वाटावपा खातीर थळाव्या आमदारान पुलिसांक वापरून घेतले असो विरोधकांनी अधिवेशनात आरोप केल्लो. पंचायतीत बसका घेवपाक दिवची असो पुलिसांक आपूण सांगतलो अशें मुख्यमंत्र्यान सभाघराक उतर दिलां. पयले सुवातेर म्हाका रडो घेता कित्याक हो लोक ओके ह्या लोकांक दाखयली ही पंचायत कोणाची पळय ती. ही पंचायत पुलिशेची न्हू. आमकां पुलिशेची गरज ना. कित्याक हो सरपंच जगदीश जाला पळय तेन्ना अशीच पुलीस आहले आनी हांव सरपंच जाला पळय तेन्ना एक पुलीस नाहलो. कित्याक हो लोक आसलो. ह्या लोकांक आमकां पुलिशेची गरज ना. कित्याक आमी गुंडा न्हू, आमी कितेंच करपी न्हू. पूण हांव इतलेंच मागता ह्या लोकांक आयज दाखोवन दिलें ही लोकांची पंचायत आनी हांव तुमकां लोकांक दाखोवन दिता ही पंचायत तुमकां जाय पळय तशीच चलतली. ही पंचायत आगशी चलची ना. ही पंचायत हिंगाच चलतली आनी तुमकां जाय पळय तो सरपंच ताका म्हाका ऑफरी जायत्यो येयल्यो जायत्यो. हे ऑफरीचेर हांव ना. तेणें म्हणलें तूं सरपंच दा हे मोशन हाती व्हर. हांव तसलो मनीस न्हू. हांव बीजेपीक आख्खे 7 आंधळ्यान जेन्ना सिल्वेरा निवडून येयलो 2017 फकत 7 आंधळ्यान पंचायत फकत आहली बीजेपीची सिद्धोंची आनी पारीकराच्या फुड्यान सीएमाच्या लॉनार आमी फोटो मारलेलो. आयज ती पंचायत हांव सांगूंक सोदतां बीजेपीच्या मनशांक ऑर्गनायजेशनाक ही पंचायत कोणाक इन द नेम ऑफ द बीजेपी ऑर्गनायजेशन उडयली वो इंडिविज्युअल एका एमएलएक लागून उडयली. आनी जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्टिंग बीइंग लॉयल टू द बीजेपी दूख भोगता. खरीच दूख भोगता. एकलो शिद्दो नाहलो 9 वर्सां बीजेपीच्या सांगाताक दूख बसली. गुंड धाडप कितें कसलें राजे. जालो कामिलो मार्कीस आयज हांव उलयता रडो घेता म्हाका कित्याक हांव काल म्हाज्या इतले भितर आहलो थिंगा म्हाका 25 जाण गुंडा धाडले रोड घेवन. ते हांव फोन म्हाका हेंच्यांनी कॉल केलें आनी तेणी कसोय पूण पाव म्हणून गेलो आनी कितली ताकद हे केल्या पळय ती हांव आमचो जगदीश गोबे जाणा मामसर धाडले. आयज इतल्याय जाणांक हांव सगळ्यांक हात जोडून मागता आमी नको केन्नाच करिनाका. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स. परतून गोवा एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. केंद्रीय माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या 2021चो निकाल लागला. 12,96,318 विद्यार्थ्यांनी 12वीच्यो परीक्षा दिल्यो. 100% पास जावपाची टक्केवारी आसा. पोरूं 88.78% विद्यार्थी पास जाल्ले. 2020त चलयो पास जावपाची टक्केवारी 92.15% आसली जाल्यार 86.19% चले पास जाल्ले. रद्द जाल्ले परीक्षेत आपले गुण सुदरपाची इत्सा आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक पर्यायी परीक्षा दिवपाची परवानगी दितले. हो पर्याय स्विकारप्या खातीर तो निकाल निमणो मानतले. परिस्थिती अनुकूल आशिल्ल्यानच बेगीनच परीक्षा घेतले. फाल्यां गोंयांत कांय सुवातांनी पावस गडगड घाली शिवर घालपाक शकता. येतना आपणा बरोबर तो वारोय घेवन येतलो. वराक 40 किलोमीटर ह्या वेगान. गोंयांत चडांत चड 32 जाल्यार उण्यांत उणें 25 डिग्री सेल्सियस तापमान उरूं येता. तसो गोंयांत मान्सून मातसो मंदावला. Local forecast 24 hours. A few spells of rain, thunder showers with short intense spells very likely. Winds occasionally gusting to around 40 km per hour very likely.
Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. 48 hours. A few spells of rain, thunder showers with short intense spells very likely. Winds occasionally gusting to around 40 km per hour very likely. Maximum and minimum temperatures are likely to be around 32 degrees Celsius and 25 degrees Celsius respectively. Fishermen warning for Maharashtra Goa coast. Up to 75 km from the coast. Squally weather, strong winds reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour likely to prevail along and off South Maharashtra coast from 30th July to 3rd August 2021. Fishermen are advised not to venture along and off South Maharashtra Goa coast during the above mentioned period. Beyond 75 km. Squally weather with wind speed reaching 40 to 50 km per hour, gusting to 60 km per hour likely to prevail along and off Gujarat coast and adjoining Northeast Arabian Sea from 30th July to 3rd August 2021. Squally weather with wind speeds reaching 50 to 60 km per hour, gusting to 70 km per hour likely to prevail over Northeast Arabian Sea from 30th July to 3rd August 2021. Strong wind speeds reaching 50 to 60 km per hour, gusting to 70 km per hour likely to prevail over West Central, East Central and adjoining Southwest Arabian Sea from 30th July to 3rd August 2021. Fishermen are advised not to venture into these areas during the above mentioned period. High wave warning. High waves in the range of 2.5 to 4.3 meters are predicted during 17:30 hours on 29th July 2021 to 23:30 hours of 31st July 2021 along the coast from Maharashtra, Malvan to Vasai of Maharashtra coast. High waves in the range of 2.5 to 3.7 meters are forecasted during 17:30 hours on 29 July 2021 to 23:30 hours of 31st July 2021 along the coast of Goa between Vengurla to Vasco. High waves in the range of 2.5 to 5 meters are forecasted during 17:30 hours on 29 July 2021 to 23:30 hours of 31st July 2021 along the coast from Jakhau to Diu, head of Gujarat coast. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. गोवा 365 ची आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.